श्रमधाम उपक्रमावरवीं बांदिल्ल्या 20 घरांची चावी लाभार्थ्यांक दिवपाची कार्यावळ बेरेस्तारा काणकोणांत जाली। लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकी लाभार्थ्यांक घरांच्यो चावयो दिवपाचो सुवाळो ह्या वेळार जालो। गरजूंक हक्कांचो निवारो दिवपाचें पुण्य काम श्रमधाम उपक्रमावरवीं जाला अशें मत ह्या वेळार ओम बिर्ला हाणें व्यक्त केलें। जाल्यार त्या वाठारांतल्या आनीकूय कांय गरजूंक ह्या उपक्रमावरवीं घरां दितले अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान दिल्या। ने और सबके धन से, किसी एक सेठ से नहीं, CSR से नहीं, सबके एक एक रुपया कुछ पैसे के सहयोग से ये इनका सपना पूरा हुआ। शायद इनकी जिंदगी में सपना कभी हो नहीं सकता था, इस सपने को पूरा किया। इसी ऐसे सपनों को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाकर कई लोगों के जो आवासहीन लोग थे उनके सपनों को भी पूरा किया। इसके लिए मैं रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक नई पहल इस देश में शुरुआत की है। मुझे आशा है कि सब जनप्रतिनिधि इसी तरीके की पहल करेंगे, क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष है। इसलिए निश्चित रूप से गोवा के माननीय सदस्यों को तो उसकी प्रेरणा मिलेगी सही, लेकिन देश की अन्य विधायी संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाएं, जितनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को उनके इन कार्यों से प्रेरणा मिलेगी। आणि या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आसनी आज काणकोण मतदारसंघात 20 घरां बांदपाचें काम आज फाटल्या 2.5 म्हयन्यांतल्यान पूर्ण जाता। आणि म्हाका दिसता की हो एक आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लो उत्साह, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व जे आसा न्ही आमकां सगळ्या आमच्या फाटीचेर थाप मारतात। आज विशेष करून श्रीपाद भाऊ आसा, हांगा गणेश भाऊ आसात, हांगा आमचे लोकसभेचे अध्यक्ष आसात। ह्या सगळ्या आमकां जर आमच्या फाटीचेर जर थाप मारपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता काणकोण मतदारसंघाचो जो आमचो टार्गेट आसा कि एक भी घर आने वाले 5 साल में कि इस मतदारसंघ में नहीं रहना चाहिए, वो पूरा करने का हमारा मन है। आणि हे सगळे आम्ही आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमचे हितूतले त्यांच्या बळाचेर करतले। आणि आज प्राथमिक स्वरूपान जे आसा आज जे अक्षय आणि बाकी सगळे आसा अक्षय खूब दीस मेळटा, आम्ही मेळत आसता, पण अक्षय आज म्हाका दिसता अक्षय फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी तो उबो जातलो। कितले म्हयने लागले घर हे बांद? 2 म्हयने। आणि आयज तुमकां घर बांदून रेडी जाल्ले आसा, कशें कितें दिसता तुमकां? आमकां खूब बरें दिसता। आमच्या गांवच्या भावान महेश नेगान आनी तवडकर सरान घर बांदून दिलां आनी सगळ्या लोकांनी घर बांदून दिलां आनी खूब बरें दिसलें आमकां। आनी हे सगळे एकटेन जालेले आमकां बी हांव म्हणटा काळजीच्यान देव बरें करूं।